बँक ऑफ महाराष्ट्राची पणजी ब्रांच पळय आसा एम.जी. रोडाचेर थंय सकाळीं 10:15 कितें तरी हांव गेल्लो. अतिशय म्हत्वाचें काम आशिल्लें. थंय वचत जाल्यार तें शटर बंद आनी ताणें नोटीस लायल्या भायर की बँकेचो स्टाफ इलेक्शन ड्युटीचेर आसा म्हणून बँक टेम्पररी क्लोज्ड. टेम्पररी क्लोज्ड म्हणजे फक्त आज बंद काय इलेक्शन जायसर बंद तें बरोवं ना. ताका लागून कळना आनी 4 जण येवन गेले थंय. प्रत्येक जण खंयच्यान आयिल्लो तें नकळो. लोक पयसच्यान येतात आनी कोणाक कामां आसता न्ही. इतले दीस गव्हर्मेंट सर्वंट इलेक्शन ड्युटीचेर आसताले. मागीर टिचर इलेक्शन ड्युटीचेर येवपाक लागले. आतां बँकेंतलो स्टाफूय इलेक्शन ड्युटीचेर जाल्यार वचपाक लागलो आनी 7-7 दीस जाले बँको बंद जावपाक लागल्यो जाल्यार त्रास जातले. बरें, बँकेन एकटोच मनीस नासता न्ही. बँकेन 7-8 जण आसता. एक दोग जण इलेक्शन ड्युटीचेर गेल्यार बाकीच्यांनी काम करूंक येता न्ही. सगळो स्टाफ एका ब्रांचींतलो व्हरप आनी तोय पणजे शहरांतल्या सारक्या मेन ब्रांचींतल्यान व्हरप हें बरोबर न्ही अशें दिसता म्हाका. विचार करूंक जाय हेचेर कोणें तरी.